महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष श्री माणिकराव ठाकरेजी, त्याचबरोबर दक्षिण गोयचे खासदार बाब कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस जी, ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्यो ऑब्झर्वर गोयच्यो सध्या संघटन सृजीन अभियान कार्यक्रम चालू आशिल्ले ऑब्झर्वर डॉक्टर शोभा ओझाजी, ज्यो आदल्यो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आशिल्ल्यो, आणि त्याचबरोबर सगळे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट, आमचे जनरल सेक्रेटरी, सगळे फ्रंटलांचे चीफ, सगळे आमचे महिला काँग्रेस आसतली, आमचे सेवा दल आसतले, JPM आसतले, आणि सगळे पदाधिकारी, आणि खास करून गोय राज्याच्या युवा काँग्रेस सगळे पदाधिकारी, सगळे मेंबर्स हांचे हांव धन्यवाद करता, कित्याक ज्या पद्धतीन नरेंद्र मोदीचे सरकार केंद्रात आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार गोय राज्यात ज्या तरेन वागणूक करता, आम्ही ताचो निषेध करता. आम्ही पहिले की भारतीय राष्ट्रीय युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष गेल्ले 4 दीस या मोदी सरकारान इल्लीगल तरीकेन अरेस्ट करून दवरिल्लो आसा. आणि आरोप कितें? आरोप की जो AI फेस्टिवल जालो, जे AI समिट जाले, त्या समिटाक काही युवा काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, मेंबरांनी थंय निषेध केलो फक्त शर्ट काढून, पूण तांणी बानियान घातिल्ले. आता गोय राज्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाक आणि नरेंद्र मोदीक सांगपाक सोदता की 2010 जेन्ना कॉमनवेल्थ गेम जाल्ली, जेन्ना देशाचे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग आशिल्ले, तेन्ना या भारतीय युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शर्ट काढून थंय डान्स केल्लो, आणि त्यांना बानियानूय घालून आशिल्ले. तेन्ना आता उलोवचे, प्रधानमंत्र्यान हाजेर उलोवचे की त्या वेळाचेर केल्लो प्रोटेस्ट, कित्याक काँग्रेस पार्टी सदांच डेमोक्रेसीक पयली वालोरता, आणि या देशान डेमोक्रेसी भितर प्रत्येक मनशाक अधिकार आसा प्रोटेस्ट करपाक, आपले मनोगत व्यक्त करपाक. आता काही दीस पयलीं हे गोय राज्याचे भारतीय जनता युवा मोर्चा काँग्रेसीच्या ऑफिसा मुखार आयिल्ले. ते सगळ्या युवकांना विचारपाक सोदता, आज गोय राज्य डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर देशान नंबर 1 जाला इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तुम्ही खरे म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसा भायर वचून थंय धुमशाण घालपाक जाय आशिल्ले, कित्याक आज गोंयचो युवा पिढीक आज नोकऱ्यो ना. तुम्ही 2010 जी तुम्ही वागणूक केल्ली, पहिली ताजो निषेध करात. थंय वचून तुमच्या प्रधानमंत्र्याचो पयली पुतळो थंय जळयात, आणि मागीर काँग्रेसाच्या ऑफिसांनी यात. जी वागणूक या भारतीय युवा मोर्चान जी केली राज्यान, गोय राज्यान, तशीच देशाच्या पातळीवर आम्ही ताचो निषेध करता. आणि हांव परत एकदा आमचे तडाडीचे युवा अध्यक्ष बाब अर्चित नाईक, ते दिल्ली आशिल्ले, आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बरोबर ते आजूच हांगा आयल्या हो प्रोटेस्ट करपाक. आता परत ते आज रातचे परत वचपाचे, पूण हाच्या वयल्यान एक कमिटमेंट दाखयता की भारतीय राष्ट्रीय युवा काँग्रेस हो सदांच युवा वर्गा बरोबर रावला, आणि जेन्ना जेन्ना अन्याय झाला तेन्ना तेन्ना ते रस्त्यार आयल्या. आणि म्हाका खात्री आसा की हाच्या मुखार सुद्धा जो मेरेन नॅशनल प्रेसिडेंटाक जो मेरेन सोडयना, ताचे चार्जीस फाटल्यान घेना, तो मेरेन भारतीय युवा काँग्रेस असोच निषेध करून प्रोटेस्ट करतले. आणि आज आम्ही देशभर न्ही, आम्ही राज्यान जर तर पळयत जाल्यार आज प्रत्येक मनशाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. आम्ही काल दनपारा पळयले, नामनेचो एक्टिव्हिस्ट बाब स्वप्नेश शेर्लेकर हाका प्रमोद सावंताचे सरकार ताचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. हांव मना काळजांतल्यान आमच्या खासदाराचे अभिनंदन आणि धन्यवाद करता. ते वास्कोच्यान बिचोले पावले ताका सोडोवपाक. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक काँग्रेसीचो लिडर, काँग्रेसीचो फुडारी, काँग्रेसीचे वर्कर, गोंयकाराचेर जो अन्याय जातलो, काँग्रेस पार्टी सदांच मुखार आसतली. चड वेळ घेना, पूण आज
वो पीसफुल प्रोटेस्ट गोवा राज्याचे युवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन घडोवन हाडिल्ल्या एका समर्थन दिवपाक तेको दिवपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी आज सगळे हांगा आयल्यात. सदांच गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमच्या युवा वर्गा बरोबर आसतली आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन तांणी आज ह्या सरकाराक गिराव घालपाचो जो प्रयत्न चालू केल्लो आसा वो मुखार आमी अशेंच एक्सपोज करतले. आनी परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता की आमी तांणी कितली मस्ती करूं, ते कितले इल्लीगल पद्दतीन तांणी अन्याय करूं, पूण आज तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जांणी आमकां संविधान दिलें, जांणी आमकां मार्ग दाखयलो, सत्याचो मार्ग दाखयलो, ह्या देशाचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीन जेन्ना आमकां जी वाट दाखयली त्या वार्गार आमचे युवा काँग्रेस मुखार वता आनी अशीच तुमकां ताकद देव दितलो आनी एक दीस तुमी जैतिवंत जातले. हांव मातशे थोडे नारे दिता, तुमी म्हाका दिसता ताजें समर्थन करपाक जाय. त्या सायडीन आशिल्ले आमचे बाब जना भंडारी आनी सगळे म्हाका दिसता मातशे बाब तुल्यो आमचे वायस प्रेसिडेंट ह्या सायडीन मातशे या. भारतीय राष्ट्रीय युवा काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद. भारतीय राष्ट्रीय युवा काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद. भारतीय राष्ट्रीय युवा काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद. जय हिंद, जय गोवा. थँक्यू बाब अमित आमचे अध्यक्ष. हांव सगळ्यांक तुमी आज हांगा आयले, हांव मुद्दाम नांव घेवन आमचे सगळे माणिकराव ठाकरे सर, आमचे अध्यक्ष बाब अमित, आमचे साऊथ गोवाचे MP बाब कॅप्टन, आमचे बाब गिरीश चोडणकर CWC आणि सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट MK शेख सर, आमचे ऑब्झर्वर, आमचे आमदार बाब कालूस आणि आमचे डिस्ट्रिक्ट व्हाईस प्रेसिडेंट बाब साव्यो विजय विखे, जनरल सेक्रेटरी राजेश पेरेकर, बाब नवीनच काँग्रेस पक्षाचे बाब केतन आणि बाब पुलियो, बाब जना आणि जनसेना जनरलची फुल टीम आणि बाकीच्या सगळे पदाधिकारी, बाब स्पेशल थँक्स बाब समीर, आमचे लोकल लिडर आमचे आपल्याला समर्थन दिला, बाब सेबी आणि सगळे आमचे युद्धाचे बाब नौशाद, बाब वैष्णव, बाब क्लॅरेन्स, बाब फारूक, फखरुद्दीन, सगळे आमचे एक्स युथ काँग्रेस आमचे सर, आमचे एक्स MLA टोनी सर सगळे आयिल्ले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यात चड पत्रकारांक थँक्यू, तुम्ही सगळ्यांना आयल्या आणि आमकां सपोर्ट केलो म्हणून. केतन एक फोटो काढूया मरे. आम्ही सगळे शर्ट असे पळय बाबा हांगा येत एक हांगा येत एक ते काढया त्यांच्या बरोबर काढया चलता तो बाईट दिता पण तो हेच काढया चल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.